आज कळंगूटच्या डॉल्फिन सर्कलात एक नवीन डॉल्फिन बसोवपाचें आनी सर्कलाचें रिनोवेशन करून नवीन करपाचें काम आज पंचायतीन आमचे MLA मायकल लोबोच्या सहकार्यान उबें केल्लें आतां ताचें उद्घाटन जालां. कळंगूट हो ट्युरिजमाचो वर्ल्ड स्पॉट. लोक हांगा कळंगूटाचें नांव घेवन खूब लोक येतात. त्यामुळे हांगसर जो काही डेव्हलपमेंट जाय तो MLA आणि पंचायत आणि सगळ्यांनी ज्या पद्दतीन केला त्या बद्दल तांचेर अभिनंदन करपाक जाय. तेन्ना रोड वायडनींग, रोड ल्हान आशिल्ले रोड सगळे रोड वायडनींग आमच्या MLA आणि एक्स मिनिस्टर मायकल लोबोन केल्या हे पळोवन खूब आनंद जाता. आणि नांवा सारकें हे कळंगूट हे नांव सारकें ट्युरिस्ट स्पॉट करपाचें काम जवळ जवळ पूर्ण जायत जाल्यार फुडें कितें तरी कामां उरतलीं. तेही येणाऱ्या सगळ्या काळात ती पूर्ण जातली. आणि कळंगूट हे जगाच्या नांवा प्रमाणे वर्ल्डाचो ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो हातूंत अजिबात दुबाव ना. तेन्ना सगळे मेळून एकत्र पंचायत MLA सगळ्या हातान हात घालून जेन्ना काम करता तेन्ना तो डेव्हलपमेंट बरो दिसता आनी तो तांणी केल्लो आसा. अशाच पद्दतीची कामां ती बिचाची कामां आसतली, इतर कामां आसतली. आमचे ट्युरिजम मिनिस्ट्री केंद्रांतसून आमी जो फंड तांकां करता तो कितलोसो फंड आमी कळंगूट बागा ह्या सगळ्या हांकां म्हणजे टॉयलेट आसतले, साफसफाई आसतली, हे सगळे आमी केंद्र सरकाराचे आमी ट्युरिजम मिनिस्ट्री दिता. तोय फंड आमी ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाक दिल्लो आसा. त्याच बरोबर सावथाचे कोलवा बीच जो आसा ताजे कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाक आमी पयशे ऑलरेडी दिल्ले आसा. हांगसर आग्वाद किल्लो आसतलो, मागीर जे जेल आसतले जवळ जवळ 50 crores पण 31 crores रुपीज जे जेल आशिल्ले ते इम्प्रूव करून ते आज सुंदर पैकी एक लोकांक पळोवपा सारकें आज केल्लें आसा, म्युझियम केल्लें आसा. आनी अशे तरेन गोंयचो ट्युरिजमाच्या माध्यमांतून विकास करपा लागून केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार मेळून एकश्टपणे आज काम फुडें व्हरता हें आमी पळयतात. आयज खोशी भोगता की कळंगूट सेंट एलेक्स चर्ची फुडल्यान रोड बरो वायडनींग आमी केल्लो, तेजे भायर आनीक वायडनींग जाला. एक सर्कल जे आमी आदी केल्लें इतली वर्सां डॉल्फिन सर्कल म्हणून आहलें ते आतां अंडर CSR एक्टिविटी कळंगूट विलेज पंचायत सरपंच जोझफ सिक्वेर आनी तेजे टीम आनी गव्हर्मेंट म्हणून एक कंप्लीट केल्लो आख्खो प्रोजेक्ट. हो सायड रोड जो केल्लो आहा म्हापसासून नागवार परासून जे गाडयो येतल्यो ते सारके लेफ्ट सायडीनसून मारून मेन रोडार पावतले. म्हणजे आनीक ते आनी सर्कलाचेर आनी ट्रॅफिक जॅम जावपाची गरज ना. इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह अंडर CSR फंडिंग बाय A. वॉकर अश्विन चंडोक. आख्खे सर्कल ब्युटिफाय केल्ले. दिस इज अनदर फेदर इन द कॅप फॉर द पीपल ऑफ कळंगूट विलेज. आयज हो आमचो इनॉग्रेशन जाला फॉर डॉल्फिन सर्कल. हेजेर खर्च जवळ जवळ 1.80 lakh crores जाला 1.80 आनी हे रस्त्याचेर रुंदीकरण करपाक हे सेपरेट आहा. सो आमी अशें चिंतलें की हो सर्कल द बेस्ट इन गोवा असो करचो म्हणून. सो त्या पासत आमी हो आमच्या पंचायतीन पयलें रेजोल्युशन घेतलें गितान की हो आमचे हांगासर पुतून हो डॉल्फिन सर्कल घालचो म्हणून. कित्याक जे डॉल्फिन सर्कल आसले ते मोडलेले रस्तो करता आसतना. सो हे पंचायत येवन हो आतां आमी रेजोल्युशन घेतलें आनी एका अंडर CSR प्रोजेक्टाक आमी एकल्याक तेणीन अप्रोच केला आमकां बाला कितें हे वॉकर फ्रॉम आर्बोरा. तेणेन तो सांगूंक लागलो आपूण हे मेंटेन करता आनी आपूण डॉल्फिन सर्कल घालता म्हणून. जवळ जवळ आमकां लागले आतां 1.5 वरां जाले हे प्लॅनिंग करता ते आनी आमकां जवळ जवळ 6 म्हयने लागले हे सर्कल करपाक. सो ते करता आसतना आमी एक धाकटे हांगासर रेप्लिका आमच्या काळंगूट टिंड्यार आसा पळय हेअर कटिंग सलून तशें घातलें. हे आमचो एक पोर्चुगीज डॉक्युमेंट कसो की टिंड्यार आहा तसोच एक हांगा घालचो म्हणून. आनी हांगासरच्यान आमी सगळे कॅमेराज घालतले आनी हांगासर मेन जंक्शन जातले. ते सगळे हांगा कितें जाता तितलें पळोवपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.